कडेन संबंध आशिल्लो मये गांवचो नवे उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो। गांवकार वाड्यावेल्या श्री महामाय देवीक भाताचे पयले कणीस ओपून पारंपारीक पद्दतीन नवे केले। मये गांवच्या नवे उत्सवाक शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा। नवे केल्ल्यान आता शेतकारांक भात कापणीच्या कामाक हात घालपाक मेकळीक मेळ्ळा। मये सयत वांयगिणी आनी दिवचल ह्या गांवा कडेन ह्या उत्सवाचो संबंध आसा। आयतारा पारंपारीक पद्दतीन शेतात वचून पुजा आनी हेर विधी केले उपरांत भाताची कणसां कापून ती वाजयत श्री महामाय देवीच्या देवळात हाडली। भाताच्या कणसांची पुजा करतकीच पयले कणीस देवीक अर्पण केले। एक गावकडे अंबाच्या देवळाकडे हे वर्ष पद्धतीप्रमाणे रीतिरिवाजाप्रमाणे सगळे गावकार एकीकडे येऊन वांयगणकार आणि दिवचलकार गावकार येऊन हांगासर नेव्याची सुरुवात म्हणजे भात कापणे मुहूर्त करतात। त्याच्यानंतर गावातले मागीर सगळे भात जास्त कापपाचे रीतिरिवाजाप्रमाणे कापतात। प्रत्येक प्रमाणे हो कितल्या वर्षांची परंपरा असतली? आज आहे ना 400-500 वर्षाची परंपरा उमायाचं असं देवाची हे नेव्या कापता ही खूप जुनी परंपरा असा। ही आधीपासून चालू आहे, ती आता चालूच हा। हे नेव आम्ही सुरू करता त्याचे माळे तिसरे चौथे माळे करता सुरू। आणि ही परंपरा सगळी मयांक लागता, वांगणांक लागता, बिचोले लागता आणि फुल अखंड एका माया ग्रामान लागता। आणि ती चालू अखंड पिढी आमची दौरलेली हा सगळ्यांचे बरे म्हणलेले आहे। पण ह्या नवे केल्या तुम्ही आता भात कापपाक सुरू करता। ही परंपरा आता सुरू झाली का आमचे भात कापपाक सुरू जाते। पण 3 गावांकडेन संबंध आशिल्लो मये गावचो नवे उत्सव आयतारा परंपरेप्रमाण व्हडा दबाज्यान मनयलो। मये गावच्या नवे उत्सवाक किमान 400 ते 500 वर्सांची परंपरा आसा अशें कळटा। दर वर्सा नवरात्री उत्सव काळात मये गावात नवे करतात। मये गावा कडेन संबंधित आशिल्ल्या वांयगणच्या श्री खेतोबा देवस्थान आणि गांवकरवाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे 4 चौगुले सकाळी गांवकरवाडो मयेच्या श्री महामाय देवळात जमतकीच 4 चौगुले आणि थंय जमिल्ले लोक वाजयत गाजयत पारंपारीक शेतात वतात। थंय शेताची पुजा करतात। उपरांत घाडी गाराणे घालता। गाराणे घातले उपरांत थंय जमिल्ले लोक भाताची कणसां कापून ती तकलेर धरून उपरांत वाजयत गाजयत गांवकरवाडो मयेच्या श्री महामाय देवीच्या देवळात हाडटात। थंय परंपरे प्रमाण भाताच्या कणसांची पुजा जाता। उपरांत भाताचे पयले कणीस श्री महामाय देवीक अर्पण करतात। गाडयांत गाराणे घातले उपरांत थंय जमिल्ले लोक तशेंच वांयगणच्या श्री खेतोबा देवस्थान आणि गांवकरवाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचे म्हाजन 4 चौगुले नवे घेवन आपापल्या गांवा कडेन वतात। जे लोक नवे घेवन आपल्या घरा वतात ते परंपरे प्रमाण आपल्या घरा नवे करून ते दाराक बांदतात। अशा ह्या मये गांवच्या नवे उत्सवाक व्हडली परंपरा आसा। अंदूय हो नवे उत्सव व्हडा दबाज्यान आनी उमेदीन मनयलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।